सोपटे तू काँग्रेसीन गेला बरें आसा, तुका मांद्रेची तिकेट एश्योर केल्या बरें आसा, काँग्रेस पक्षाचें कामूय करतलो म्हणटा बरें आसा आनी तुका तिकेट मेळटली म्हणून सांगलां हेंच्यांनी, फायन. पण तुका ओवरऑल सिट्युएशन खबर ना काय कितें? आज बिचोले पळय, नरेश सावळान 10 वर्सां जालीं थंय काम केलां आनी थंय आतां राजेशाक तिकेट दिवपाची काँग्रेस काय तेका अशें चल्लां. मागीर तर काँग्रेसीचेच कॅन्डिडेट आनी तेचे रिलेशन आसलेले कितलेशेच जाण रावतात थंय, कोणाक मेळटली काय अजून शाश्वती ना. म्हापसा तर रायन ब्रागांजा काय आशिष शिरोडकार, कोणाक काँग्रेसीची तिकेट दिवप हें चल्लां. आनी ते हाडीक पळय चर्चिल आनी जोकीक तर आपल्या भुरग्यांक एनसीपीच्या तिकेटीर आतां तांकां इलेक्शन लडोवचें पडटलें. तुका खबर आहा मरे वालांकाक कितें केल्लें तेंच्यांनी तें काँग्रेसीन? याद आहा मरे? तेणी सांगलेलें पळय आमकां एकदां इंटरव्यून की तेका पयलीं लोकसभेची तिकेट तेका एश्योर केले, ते तेका दिवंकूच ना. मागीर तेका यूथ काँग्रेस इलेक्शनाक तेन्नाय तेका कन्फ्यूज करून उडयले. याद आहा, आमकां सांगलेलें आनी आमच्याच इंटरव्यून. आनी आतां तुजें मांद्रे पळय, मांद्रे खलपूय रावता म्हणटा काँग्रेस तिकेटीर, मागीर संगीता परबूय रावता म्हणटा, नाल्यार तेजो चेडो रावतलो आनी 2-3 जाण तरी आसतले. आनी तुकाय मांद्र्याची तिकेट दिता म्हणून सांगल्या काँग्रेसीन. विचार कर, पळय, चिंत. तुका दिसता हें जातलें अशें? सारको पळय तूं, ह्या सगळ्या हितून तुका तिकेट मेळटली. तुका दिसता? तुज्या कोसेसांवाचेर हात दवर आनी सांग, तुका काँग्रेस तिकेट मेळटली अशें तुका सारकें खरें दिसता जाल्यार सांग म्हाका. विचार कर सोपटे, सांग, पळय, चिंत, विचार कर. मेळटली तुका तिकेट? पळय, म्हाका तेका रडोवपाचें नासलें, सॉरी. खरेंच हांव फक्त तेका रियलिटी एक्सप्लेन करतालो आनी म्हाजी समजोवपाची स्टायल परिकारा परस तरी बरी आसा. तुमी मान्य करतले, परिकारा परस तरी म्हाजी स्टायल बरी आसा. रडपा सारकें कांयच नासलें. कितें सोपटे, सॉरी, रडोवपाचें नासलें रे म्हाका तुका, पण रियलिटी हांव तुका दाखयतालो. आतां तूं कळ्ळें मरे तुका? अंगलट येयलें. दोळ्यांत दूख, काळजांत थाकाय, आयज खंयच्या वाटे वता हांव. पयलें घरटें सोडून वता, पयलें घरटें सोडून वता. काळीज इल्लें आनी मोठो घाव, काळीज इल्लें आनी मोठो घाव. दोळ्यांत दूख, काळजांत थाकाय, आयज खंयच्या वाटे वयता हांव. खूब वायट दिसलें म्हाका. तो भुरगो रडलो पळय, मूड ऑफ जालो. आमी एक विसव घेवया इश्टानो बारीकसो आनी परत येवया. म्हाका खरें हांव कितें सांगू तुमकां, तें हितूनूच ना, मुडानूच ना आतां. कितलें तेका कशें समजूं. जस्ट इमॅजिन. कांय दिसा पयलीं आमचो एक इश्ट विचारपाक लागलो की दुश्काळान 13वो म्हयनो म्हणजे कितें, हाचें एक आपणाक ज्वलंत उदाहरण दी. सांगपाक लागलो म्हाका, दी पळोवया म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें तशें जाल्यार तुका सांगता म्हटलें हांव. दुश्काळान 13वो म्हयनो म्हणजे 2 दिसांचे एसेंब्ली भितर ओपोजिशन पार्टीन वॉकआवट करप. आनी हांव तेका खंयचें ओके इश्टानो, एसेंब्ली म्हटल्यार एसेंब्ली. तशें हांव ऑब्स्ट्रक्टीव आनी ऑफेन्सीव ब्रिचींग स्टेटमेंट असलें हांव करिना, सॉरी. पण आतां म्हाका खरेंच दिसता की एसेंब्लीन इतली कॉमेडी जाता, इतली कॉमेडी जाता, सांगू तुमकां एकदां. म्हाका दिसता की हांवें जस्ट इमॅजीन आतां शो करपाचो बंदूच केल्यार बरो. आनी दर मंगळारा, बेरेस्तारा आनी शेनवारा तुमकां वेंचीक अशें एसेंब्ली सेशनूच दाखयल्यार बरें दिसता. खरें सांगता, 15 दिसाचें सेशन आसूं नाल्यार 2 दिसाचें आसूं, इतली कॉमेडी जाता एसेंब्लीन. आनी एक एकटो अशे अशे जोक मारता, ते पळोवन म्हाकाच म्हणपाची पाळी येयल्या म्हाजेर. जस्ट इमॅजीन. तुम्ही ते बुल अटेंडंट म्हणजे दुसऱ्या अर्थान घेता. तुम्ही कितेंय करशात. ऐकाय रे, ऐकत ना. तुमच्या कला अकॅडमीन याद करा, दावो दरवाजो एक अटेंडंट डोर ओपनर उगडटालो, उजवो दरवाजो दुसरो उगडटालो. सगळ्यांक हाडून मागीर कला अकॅडमीन दवरलेले ट्रेनिंगाक, दरवाजे उगडपाक ट्रेनिंग. ताजेर रिमार्क आहा, ताणें बरयला, चीफ मिनिस्टर इज रिटर्न, बार्बर टू बी आउटसोर्स. तो कितें खरवड येता ताका खबर ना. म्हाका याद जाली, हांवें एक काणी सांगलेली बाबूक, की एक धोबी आसता आनी ताचो गाडो आसता. त्या गाडवाक तो धोबी फटयत आसता. कसो? तो गाडो हालना एक दीस, वो बडयता हालनात. धोबी कितें करता, ताच्या तकलेर बसता, फाटल्यान फाटीर बसता आनी तकलेर अशी लाकडाच्या हाका तोकाक गाजर बांदता आनी ते समोर धरता. तो गाडो बाबडो त्या गाजराक घास मारपाक वता. हांवें ही काणी आयज सांगूं ना, 4 वर्सां पयलीं सांगल्या.
तो घास मारपाक वता आनी घास मारून गेलो की तितल्या गाजर फुडें वता म्हणजे आपोआप हळूहळू करून तो चलत रावता थंय पाव असो ताका गाजर खावपाक मेळना तर तो गाडो तसो कमी हुशार नासता गाडो एक एक हुशार आसता त्या गाडवाक ताजो एक शेजारी गाडो सांगता की तुका तो धोबी फटयता मरे तो गाजर धरता आनी तुका सद्दां वता तूं नोकळो म्हणटा तो आपूण त्या गाजरा खातीर धोब्या कडेन ना म्हणटा तो आपल्याक खबर तो गाजर आपल्या फुडें धरून फटयता म्हणून हें तुका आतां सद्दां म्हणटा आपूण कित्याक सांगता जाणा तूं सद्दां रातचो आपूण जेन्ना घरा वता पळय तेन्ना धोबी तो मातसो इल्ले कोप मारतना येता आनी घरान झगडी करता आनी झगडी करतकच तो कितें सांगता स्पिकर सर तो आपल्या चलयेक सांगता तूं पळय चड शाणपण म्हाका सांगता तुजें लग्न आपूण गाडवा कडेन लावन दितलो आपूण म्हणटा वाट पळयता तो आपल्या बरोबर केन्ना लग्न Therefore, the passing of the Goa Lok Ayukta Bill 2003 is a step in the right direction. It has to be matched with other things as well. तुवें मागून घेवपाचें तुवें पोस्टपोन करून घेतला 5 तारखेर ते तुजें कर्तव्य मागपाचें हांगसर लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटा म्हाका दिसता डेफिनेटली तुका पावलो आसतलो आनी मयेची जी आसा ती ही आमची कमिटी जी आसा मयेची आतां जेन्ना आसा ती मये भू विमोचन नागरीक क्रांती समिती जी आसा स्पीकर सर हांव मंत्री कितें आसा पळय फक्त हांव राखणदार कसो राखणदार फक्त कस्टडियन थंय नेमला तेच राखणदार हांव आनी हे स्पीकर क्वेश्चन एक मरे आदल्यांची ओपार आहा किरकीर न्हू किरकीर हांव दीसभर उदकां उडी मारता सांगोळत रावता पण त्या ताळ्या तिनी तेंपटा ते भाजी तुमचें रडप जालां तुजी एक ब्रिज करून फास्ट दिल्या हे ब्रिजीक आमी हें कोता पूण तुमी मरे नाका जाल्ले हावजांत हे कितें उलयता स्पिकर सर स्पिकर तो कितें म्हणटा आतां हो ना सोपतेन दिला सोपटे पळय आहलो आमदार तेणें दिलो प्रपोजल कोल्या रे आणि तेणे करूंक ना म्हणून ताणें राजिनामो दिलो मागीर तो काम करिना म्हणून सांगो आनी मागीर राजिनामो दिलो ताणें तेन्ना म्हाजेला तुजेर बसपाक येवपाक आनी आपण करून दिवपाक इश्टानू तुमकां जर खबर ना जाल्यार जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट तुमकां सांगता हांव पार्ट टायम भविष्यूय सांगता अशें कुंडली जन्म कुंडली भविष्य येस ना इमॅजिनेशन तशे खूब क्लायंट आसात म्हाजे तातूंतलो एक विश्वजीत राणे केन्नाय येता म्हाजे कडेन एडवायस घेवपाक आपले पळय म्हणटा कितें भिंगसाणां खंय कितें ग्रह कितें फिरल्या म्हणटा पळय म्हणटा मागीर हांव ताका सांगता की ग्रह फिरोंक ना खूब जाणांचे तकले फिरल्या पळया तुमकां विश्वास बसना पण एक आसा म्हाजे कडेन फुटेज विश्वजीत येयल्लो म्हाजे कडेन विचारपाक आम्ही भविष्य सांगतो विश्वजीत प्रताप सिंग राणे उर्फ हेल्थ मिनिस्टर उर्फ पालक मंत्री उर्फ भावी मुख्यमंत्री अरे वा राजयोग आहे बरं आहे ओम पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपाय नमः अल्बिटाय नमः आझिलोय नमः हॉस्पिसियोय नमः गोवा मेडिकल कॉलेजाय नमः EID हॉस्पिटल फोंडाय नमः कितले नोकर भरतीय नमः वाळपयचे कितले भरतलोय नमः वाळपया नमः पर्याय नमः साखळीय नमः बिचोलेय नमः शिवलेय नमः परवरीय नमः मांद्रेय नमः मये नमः आणि बाणावले नावेली वास्को फोंडा काणकोण इन द पाईपलाईन नमः तुमचे जर 4थ्या स्थानार पयलें जाल्यार 6वें स्थान मातशें डणमळीत आसात तुमकां मनशांची तितली ओड ना पण तुम्ही मनीस ओडपाक एक्सपर्ट जाल्यार आनी मनीस तुम्ही ओडीत जाल्यार तुमकां भविष्यान फायद्याचें आसा लुकसाण कांय ना भितर शुभ आसा शुभ बरें मनीस ओडटले जाल्यार 2 4 डायरेक्ट नाल्यार मागीर 14 हो आंकडो बरो आसा म्हणजे 2 मनीस ओडा 4 ओडा मदीं कांय ना डायरेक्ट 14 मनीस भितर ओडा नाल्यार तुमकां अशुभ जावं शकता आनी इलेक्शनाच्या 2 म्हयने पयलीं तुमी तुमचें नांव अवश्य बदलून टाका म्हणजे चेंज करा तुमचें नांव इलेक्शना पयलीं विश्वजिता वयरसून तुमी तुमचें नांव कमळजीत दवरूं शकता तुमकां भरपूर फायदा शुभ आसा कांय भिवू नाका बालक सगळें वेवस्थीत आसा अतिउत्तम तुमचें ग्रहमान अशें आसा आनी तुमी तुमचें दुसरें रूप लोकांक दाखोवप खूब आवश्यक गरजेचें बेश्टे लोकांक फटोवं नाका दुसरें रूप म्हणजे
ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि क्राफ्टमॅन अँड ट्रेनिंगाचे मिनिस्टर हे खूप जाणांक खबर ना. सो हे दुसरे दाखोवंक जाय. बरें, सर्व भीतेषु महाविघ्नं पर्रीकरं पार्सेकरं आर्लेकरं ते मातशें मम म्हणा. असेंब्ली जालीकरम दामू नायकम न्यूट्रलम आणि महादेवम अनंत कोटी ऑफर करा आणि तेका भितर ओडम मयेचो. तुमच्या 3ऱ्या स्थानार म्हाका विजय पै खोत दिसता आणि तुमच्या 4थ्या स्थानार म्हाका मुरगांवचो मिलिंद नायक दिसता. सो विजय खोत आणि मिलिंद जय जय, विजय खोत आणि मिलिंद जय जय. भविष्य काढून विसरलो. बालक कांयच भियो नाका. 2012 ह्या सालान तुमच्या घरान परत एकदा राजयोग आसा. पण हो राजयोग सरप्रायझिंगली 5 वर्सां तुमच्या घरान टिकतलो. कांयच भियो नाका. पण बच्चा, हो राजयोग तुमच्या घरान जो मनीस शेतीन तेका जेका रुची आहा, शेती करता आणि जो तकली शांत दवरता तेकाच हो राजयोग मेळटलो. ओके, तुका राजयोग आसा, पण फुडले 2 टर्म सोनिया संकट नाशनम मंत्र आणि म्हयन्यान एकदा येता ती जगमीत एकादशी तू करीत राव, फळ अवश्य प्राप्त जातले. काय आणि दिगंबर स्तोत्राचे जाप कर अशें हांवेंच तुका फाटीं सांगलेलें. पूण तूं लास्ट 2 वर्सां दिगंबर स्तोत्र सारकें पठण करूंक ना आणि बरें ते पथ्य पाळूंक ना, म्हणून ओपोजिशन पार्टी तुजेर भयंकर रुक्ष आसा. तुका ती संकटां हाडीत आसा. दिगंबर स्तोत्र सारकें पठण कर. आणि फुडलीं 5.5 वर्सां राहुल काळ सुरू जाता. त्या काळान डेली सांज सकाळी आपले हात पळय आणि हाताची पुजा कर. हाता सारकें दुसरें दैवत ना ह्या संवसारान आणि हातानूच देव असता, याद दवर. सगळे कल्याण जातले बालक, काय भियो नाका. बोलो जय करोडपती, जय तेलेपती, जय होमिओपती, जय अरोमापती, जय सभापती. सर्व कल्याण बॉम्बे ओपन अँड क्लोज शनिवार आयतार बंद. फिट अँड फाईन भवस तू. जातलो तू CM शुअर. माझ्याकडे येला ना तू. 100% CM. 750 रुपया प्लीज. कल्याण भवतू आणि बॉम्बे ओपन कितें येयलो रे आसूं मागीर. इश्टानो, 1 मुवी, एक पिक्चर अशें जे आमचे कंडक्टर भाव, पसरकार भाव, हॉटेलवाले भाव 100% पिक्चर पळोवंक वयतले. तांचो इंट्रस्टाची गजाल ती. खंयचें पिक्चर सांगा. हे पळय हें मोड. आणि मागीर जेन्ना तांकां थिएटरान वचून कळटलें की हे मोड म्हणजे हो वळण म्हणजे ते हे मोडीचे ताका कांयच लिंक ना, तेन्ना मागीर कितें सांगा. खुर्च्यो मोड, थिएटर मोड, आनी कितें मोड, तोड फोड, मॅनेजराची तकली फोड आनी भायर यो. बरें इश्टानो, पुरो खूब जाली हवचिनगिरी. आयज आमची भरपूर तकली खाल्ली आणि आयचो शो आमी हांगाच वायंड अप करुया. हांगाच आमी हॉल्ट दिवया. मेळया फुडल्या मंगळारा, बेरेस्तार आनी शेनवारा. इश्टानो, तुमचे जर कितें फिडबॅक्स बी तुमकां धाडपाचे आसा जाल्यार प्लीज ते धाडात ऑन paresh@prudentmedia.in हाचेर. ऑर म्हाका तुमी SMS करात. टायप करा गोंय FB आणि तुमची मेसेज टायप करा, तुमचें नांव आणि जागो फक्त. आणि ती मेसेज तुम्ही धाडा 59898 ह्या नंबराचेर. 59898. आणि इश्टानो, आनी एक तुमकां बरी गजाल सांगता. तुमच्या खातीर ती खुश खबर आसतली. तुमकां जर आमचे न्यूज बुलेटिन्स कोंकणी किंवा इंग्लीश, आमचे फीचर प्रोग्राम्स लायक जस्ट इमॅजीन आणि जर दुसरे खंयचे पळोवंक जाय तुमकां प्रोग्राम्स आमचे लायक जस्ट इमॅजीन, लायक हेड ऑन, जागोर, फॅशनिस्ता, मागीर तुका अपबीट आनी बाकीचे सगळे पेंट ब्रश, खंयचोय तुमकां फीचर पळोवंक जाय, न्यूज पळोवंक जाय, पयलींचे तुमकां इफी डिबेट्स पळोवंक जाय, ऑर तुमकां आमचो खंयचोय प्रोग्राम पळोवंक जाय जाल्यार तुमी लॉगीन करूं शकता. आतां वी आर ऑन नेट. तुमी आमकां आतां लॉगीन करूं शकता prudentmedia.in, www.prudentmedia.in. हे क्लिक करतकूच तुमकां you will enter our world and you will get to watch anything you want, you like. प्लीज आमकां लॉगीन करा आणि पळयत रावा जस्ट इमॅजीन. मेळया फुडल्या मंगळारा. तोपर्यंत हांव तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं आणि गूड बाय.